डॉक्टर आतां आमी एक म्हत्वाचो प्रश्ना कडेन उलयता की तो म्हणजे आमी हायपरटेन्शन आमी एक ओके वी हॅव कवर्ड अशें समजुया मेजर पार्ट तातूंत जे मेडिसिन्स आयले तातूंत यू वूड लायक टू से समथींग अबाउट युअर मेडिकेशन. हायपरटेन्शनाक मेडिकेशन्स म्हणजे तुमी एक बाबा हाका तुमचे म्हणजे कितें बिटा ब्लॉकर्स किंवा जे कितें आसा ते किंवा बाबा डायुरेटिक्स वॉट इज द रोल ऑफ दीस म्हणजे इन शॉर्ट. टोटल आमी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच असो दवरतात की पेशंटाक दुसरें कसलें दुयेंस सोबत आसा काय ना पळोवपाक, कित्याक तेजेर खूब अवलंबून आसता की आमी खंयचें वखद सुरू करतले. बरोबर. तर आतां तुमी जशें म्हटलें बिटा ब्लॉकर, नाही आम जस्ट गिव्ह एक्झाम्पल हांव तशें म्हणना जस्ट एक्झाम्पल म्हटलें तुमकां कितें सांगपाचें तें सांगात. ओके, सोबत जर पेशंटाक डायबिटीज आसा तर थोडी वखदां आसात जी आमची बॉडीन रेनिन एंजिओटेन्सिन सिस्टम म्हणून आसता, तेजेर काम करपी वखदां आसात. फर्स्ट इज एस इनिबिटर्स एंड ARBs म्हणून आसतात. मागीर ही वखदां डायबिटीसाक लागून जो सायड इफेक्ट आसता, डायबिटीसाचो जो दुश्परिणाम आसता तोय कमी करतात. अच्छा. जर एक मनशाक डायबिटीज आसा तेका आमी जर एस इनिबिटर दिलें तर फुडें फायनान्शियल तेका बरें फायदेशीर जाता. आनी हें जालें एक गोश्ट जाली. मागीर हार्ट रेट थोड्यांची खूब वाडटा, एंग्जायटी आसता, प्रेशर वाडटकच मागीर तेन्ना आमी ताका बिटा ब्लॉकर्स एड करतात हार्ट रेट. आनी दुसरें हार्ट रिलेटेड जर कितें प्रॉब्लम आसा, पयलीं बाबा हार्ट अटॅक येवन गेला, हार्टाची पंपिंग कॅपॅसिटी कमी जाल्या, तेन्ना आमी एक कॉन्सेप्ट आसता रिमॉड्युलेशन म्हणून आसता. हार्टाची जी मसल आसता जी एक फावटी डॅमेज जातकच परती ती रिमॉड्युलेट जाता. मग ती रिमॉड्युलेट जावपाची आमी प्रिवेंट करपाक जाय आनी तिका डॅमेज जावं दिवंक जायना. तर तेन्ना हे बिटा ब्लॉकर्स खूब हेल्पफूल आसता. आनी मागीर ते हिशोबान आमी पेशंट कसो आमच्या मुखार येता ते हिशोबान आमी तें स्पेसिफिकली आमी वखद सुरू करतात. सो पेशंटाचे जे ताचे बाकीची दुयेंसां, ताचें कंपोजिशन, ताची फॅमिली हिस्ट्री, ताचे पयलींचे ताचे सगळें आचरण हाचे वरसून तुमचें एक लायन ऑफ मॅनेजमेंट सरता. हय.